टीसीपी बोर्डाचेर कोणाकोणाची निवड केल्या काय म्हूण आपल्याक कळपाक जाय। ह्या बोर्डार निवड जावपा खातीर कितें निकश आसात काय म्हूण विरेशान प्रस्न विचारिल्लो। ह्या प्रकरणाक टीसीपी कायद्याच्या 39 कलमा वांगडा जोडून हे प्रकरण न्यायालयांत आशिल्ल्याचे सांगीत ताका जाप दिवपाक नगर नियोजन खात्याचो मंत्री विश्वजितान न्हयकार दिलो। ताका लागून विरोधक चाळवले। टीसीपीच्या दरेका मुद्द्याचेर न्यायालयाचे कारण दिवन मंत्री जाप दिवपाक न्हयकार दिता म्हणीत आमकां जाप जायच म्हणून विरोधक उठले आनी सभापती सामकार धांव मारली। ह्याच बोवाळांत सभाघराचें कामकाज 10 मिनटां स्थगीत दवरचें पडलें। उपरांत सभापतीन विरोधकांची समजूत काडून ह्या विशयात सरकाराक लक्ष घालपाची सुचोवणी केल्यान विरोधक शांत जाले आनी उपरांत सभाघराचें कामकाज सुरू जालें। हे सगळे लिपोन दवरूं जाता 39 नावान स्पीकर सर अशें मंत्री क्लियर कट सांगता प्लीज इन्फॉर्मेशन मागता तितून 39 कशी येली मिनिस्टर आन्सर दिवचो सर हांव बी तशें उलोवंक शकता पण तेका कितें विचारूंक जाय तेका टीसीपी बोर्ड जेन्ना म्हणटा टीसीपी बोर्डाची आमी इन्फॉर्मेशन मागता कोण मेंबर आसा टीसीपी बोर्डान क्रायटेरिया कितें आसा कितें पास केला टीसीपी बोर्डान तेन्ना आमी जेन्ना सांगता तेन्ना 39 जो क्लॉज आसा आनी सेक्शन रूल लायता कोर्ट करता सबज्युडिस मॅटर म्हणून हे कशें जावपाक शकता। टीसीपीच्या मुद्द्याचेर विरोधक एकठांय आयिल्ले आसतना आमदार विजय सरदेसाय मात वोगी बसून आशिल्ल्याचे दिसून आयले। एका वटेन बोवाळ सुरू आशिल्लो जाल्यार दुसरे वटेन आमदार विजय मुख्यमंत्र्याकडे चर्चा करतना दिसून आयलो। मध्य चांगले सबज्युडाइज असल्यामुळे विरेश बाब जागा बस विरेश सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटां स्थगित करता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।